Moga bawa bini no tumka semestang ke ya दिवस्तुते के मोगा सो स्वागत मागता सदाकडाच्या 28व्या आयताराच्या दिवस्तुते के तुमका मोगा सो स्वागत मागताना एका मनाचे काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया जी कोणा मागतान बसला सुडास करया तांचे बसोत आमी मागया प्रती रितीन जी हृदय घेवन आमी हांगासर आयल्या त्या हृदय बसोत आमी मागया त्या संदर्भात अर्गान ते सहा बसोत मिस भेटयता फबियानी जेसे मेंडोन्सा मियार देवदीन जोसेफ रस्क्वेरा हाच्या मरणाचो म्हयन्या सुगडास कांड मिस दिता ऑल्विन सिक्वेरा आनी कुटाम मुंबई आंबोली अंधेरी सर्व ते बसोत मागया मातसो मेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आनी प्रती रितीन हे मध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात ही गरजे वचूंक जायना अशा एक परिस्थितींत आसात अंतरुणार आसात आस्पत्रेंत आसात परगांवांत आसात त्या भाव भयणी बसोती विशेश करून मागता आसतना इस्रायलान वस्ती करच्या आमच्या भाव भयणी बसोत तशेंच फलस्तिनीन इस्रायला मदें सुसाते आसा कस्तेतल्या भाव भयणी बसोत आकांतून आसलेल्या भाव भयणी बसोत नश्ट वळख जाल्ल्या भाव भयणी बसोत विशेष करून आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्यानो संतोषान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगता मेळ्ळ्या आयची देवस्तुती येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवन आत्मीक दादोसकाय दैवीक कृपा शेगुणांचें दायज आनी शांती समाधान भरपूर जोडूंक आपोवणें दिता हें देवाचें आपोवणें स्विकार करून ह्या येवकरिस्तांत खरेपणी भाग घेवंक आमचीं काळजां मनां देवाक उक्ती करया आनी हें बलिदान भेटोवया आमची काळजां मनां ती सदांच एकामेकाक आदार दिवंक मोग करूंक तयार आसची करूंक आनी ह्या मुखांतर देवाचें बेसांव जोडूंक जावन आसची जावन आमी जिवंक देवा स्वादार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान भोवते बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळजां मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळकर आनी आमची पातकां बोगसून
आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी. सर्वेस्पुरा देवा सर्गीचराय सर्पद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्मृता सोमिया देवा. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला. आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. इकलोच तू पुवी इकलोच तू ईश्वर इकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. एकडी बोलवले दंपी आमच्या गरजा खातीर ते समा खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुका मानता तसल्यो कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटा पळोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रावतेच्या पुस्तकांतले वाचप. दळबरांचो सर्वेस्पोर सियोन पर्वतार सगळ्या परसांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मासाचे आनी पोरण्या दाकासोऱ्यांचे जेवण, साराच्या आनी सर्बेच्या मासाचे, गाळून काडलेल्या पोरण्या दाकासोऱ्यांचे. ह्या पर्वतार सगळ्या परसांचेर पडलेलो आसा तो पडूं. सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा तें पांगरून तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पूर देव हर एक मुखा वयलीं दुकां पुसून काडटलो. तो आपले बर्जेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्पूर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव. तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पोर आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोषभरीत जावया. कित्याक सर्वेस्परचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचें उतर हें. पाचें उपकार. सर्वेस्पराचे करी सदांका हांव जियेतलो. सर्वेस्पराचे करी सदांका हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. फासवो सरव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी
म्हाका तो आपन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस्वराची गरी सदांकाळ आमची आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव पियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस्वराची गरी सदांकाळ आमची येतलो सर्वेस्वराची गरी सदांकाळ आमची येतलो सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो दुर्बळकायेन जियोंकी हांव जना ग्रेस्तकायेन जियोंकी हांव जना सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोशी जावंकी जेवंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां गरजे तितलें आसून जियोवचें वा अडचणींत जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा म्हाका बळ दितल्या सवें सर संगती करूंक हांव शकता तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावन तुमी फुडें सरल्यात हें तुमचें तें आसा तें बरें मोड दाखयता जेजू क्रिस्तांतें तुमकां आसलेलें दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन देवाचें उतार हें देवाची वडकार हालेलुया 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 आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडून अशें कसल्या बरवशा तुमकां पयल्यान म्हूण तुमी समजतेल्या हालेलुया 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 श्रेष्ठ तुझे वर्तमान प्रगट करून म्हजे वंटांनी काळीज तूं पवित्र करी सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवान मतवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो सर्गीचें राज्य अशें म्हूण येत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण केलें जांकां ओवळीक सांगलेली तांकां आपूण हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें पूण ते येवंक आयकले नात जेवणाक आपयलेल्या ससी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें म्हजें जेवण तयार आसा म्हजे पाडे आनी पुस्ती जानवरां मारल्यान सक्कळी आयतें जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया पूण कांय गेण्णे करिनासतना ते आपल्या कामाक चलतच रावले एकलो आपल्या शेताक गेलो दुसरो आपले आंगडी गेलो हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवीशी मारले ही खबर आयकून राय रागार पेटलो
आनी आपली सैनां धाडून ताणें त्या गुन्हेगारांचो संहार केलो आनी तांचें शहर बसमून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरां जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयलेल्या वोवळ्यांक तें फावो नाच जालें. देखून वसा तुमी राज्य रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळलेल्या समेस्तांक बऱ्यांक कोट्यांक ताणें जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोवन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका बायल्या काळो कांदुडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. कित्याक आपयलेले सबार आसात पूण विसून काडलेले थोडेच. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू सर्गेच्या राजा विशांत विविध वपारेनी सर्गेच्या राजाची बरी खबर परगट करची आमी आयकता. आयच्या सुवातेंत लग्न उत्सवाच्या जेवणाची वापार सांगून सर्गेचें राज्य कोणाक फावो जाता म्हणल्या विशीं जेजू आमकां एक संदेश दिता. एक राय आनी ह्या रायाच्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव. वरां जेवण जैताचें जेवण रावळेरांत आनी रावळेरांतल्या रायाच्या त्या जेवणाक मंथनाचे अधिकार वर्गाचे आनी रयाळ वर्गाच्या मनशांक आपोवणें लाभलेलें. पूण त्या रायाच्या त्या जेवणाक आपयलेल्या वोवळ्यांनी येवंक इन्कार केलें. कारण आजार आसतीत. जावं पुरो रायाचे दुस्मान ते, जावं पुरो रायाच्या आडळत्याक आनी तांकां ताळ पडना. देखून तांणी जेवण तिरस्कार केलें, आमी येना तुज्या वऱ्या जेवणाक आमी येना. थोड्यांक रायाच्या सैनिकांतय, रायाच्या कारभाऱ्यांतय, रायाच्या नौकारांतय थोड्यांक राग आसलो जायजय. थोड्यांक तांणी केळकोलां केलीं, थोड्यांक जिवेशी पर्यंत मारलें. रायाच्या मोगाच्या जेवणाचो राजसंधान करूंक ते तयार ना जाले. तुजें जेवण आमकां नाका, तुजो संबंद आमकां नाका, तुजी इश्टागत आमकां नाका, तुजी सळावळ आमकां नाका, बिलकूल आमी तयार ना. पळया, देखून राय कितें करता? राय आतां कितें करता की म्हळ्यार आपल्या नौकरांक धाडून, सेवकांक धाडून तो म्हणटा, वरां जेवण तयार आसा, वरां जेवण तयार आसा. आपयलेल्यांक तें भाग फावो जावंक ना. देखून तुमी कितें करा, राज्य रस्त्यांनी वसा, राज्य रस्त्यांनी वसा आनी आपयनातलेल्या तांकां आपया, आपण हाडा. कोणीय जातात, दुबळे जातात, ग्रेस्त जातात, पिडेस्त जातात, भलायकी आसलेले जातात, बागेवूं जातात, पातकी जातात, कोणीय जातात, तांकां आपण हाडा. रायाच्या घरा जेवण आसा, येसय लग्नाचो उत्सव म्हूण सांगा. आनी वचून सगळ्यांक खबर दिली आनी रायाच्या घरा लग्न उत्सवाच्या जेवणाक लोक संतोशान आयलो. माटो सगळो भरल्या उपरांत राय देंवन आयलो आपल्या वोवळ्यांक पळोवंक. आनी त्यो सगळां पळोवन येता आसतना एकलो मनीस लग्नाची नेसण नासतना, लग्नाची मस्तायकी नासतना आयलोलो. तो पळयत आनी म्हणटा, आळे इश्टा,
तूं लग्नाक रायाच्या रवळेराक आयलाय तुजी मुस्तायकी हें आसा मुस्तायकी हें आसा तो कांय म्हणना तो कालुबुलू जाता ताणें चिंतूंक ना म्हाका राय पळयतलो म्हाका राई सारतलो म्हजी मुस्तायकी अशी कशी म्हणटलो ताणें चिंतूंकूच ना हें तो जाव दिवंक शकना पण थंयसर ताका एक्सक्यूज ना थंयसर ताका एक्सक्यूज ना राई आपल्या सेवकांक सांगता धरा ताका ताचे हात पांय बांदा काळोखाच्या कुडांत उडया काळोखाच्या कुडांत उडया थंय जातलें रडण्यानी दांत किरलोनी विळाप जातलो रडणें जातालें हात पांय बांदा म्हळ्यार तुमी जाणात हात पांय बांदा म्हळ्यार आमी आदीं दुकर मातसो आसा जाल्यार दुकराचे पांय बांदतले हांव दोरयेन घट्ट न्ही आनी तेज्या उपरांत दुकोर ते पांय टायट बांदलेले ते पडटाना ते शडटाना दुकोर पिरंगतालो त्याच मापान तो पिरंगतलो त्याच मापान तो रुदान करतलो दुखीच्या वळवळ्यान दांत किरलीतलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक अशें घडलें राई म्हळ्यार अंतस्तसो मनीस मानाचो मनीस मर्यादेचो मनीस रावळेर म्हळ्यार ताच्या मर्यादेचें घर ताच्या मानाचें घर ताच्या सिंहासनाचें घर तें ताका तिसळीस म्हणली मर्याद आसा देखून रायाच्या रावळेरा भितर सरतना मर्यादेन तुवें वचोंक जाय मर्यादेन वचोंक नजो तो मनीस खंयगी पिवून पडलेलो तो मनीस खंयगी कितेंगी करूं नासलेलो बेजबाबदारेन घुसपरी चिंतनान कितें केल्यार जाता कशें केल्यार जाता खंय गेल्यार जाता खंयच्या पोजिशनार गेल्यार जाता म्हणल्यार छातीन पान एमको पडमूर गेल्ले बरी बायसर नायलो वय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो हे जिवीत हें एक सवाल एक गणीत आमच्या जिविताक लक्ती केलें जाल्यार देवाचें घर रायाचें घर देवाचें घर मंथनाचें घर देवाचें घर देवाच्या हजरपणाचें घर देवाचें घर पवित्र देवाचें घर दळबाराचें देवाचें घर अति म्हत्वाचें आनी अति उन्नताचें घर आनी ह्या घरा भितर रिगतानाय आमी आमची माणसुकी सांबाळूंक आसा देवाक मर्यादेची नेसाण न्हेसोवंक आसा आमी देखून मिसाक येताना आमी कोणी घर न्हिदिल्ल्या मुस्ताकीर येता कोणी मिसाक येना मिसाक येवचें जाल्यार आमी आदीं जाल्यार मालगडी मिसाक येवचें जाल्यार शेनवाराच्या माथ्यार न्हातालीं बरें तेल घालतालीं बरें करून कापड न्हेसोवन गी पुडवें बांदून गी बरें शर्ट घालून गी बरो एक तुवालो खांदार घालून गी सुबीत करून मिसाक येतालीं आतां आमी मिसाक येताना आमी न्हिदिल्ल्या मुस्तायकीर मिसाक येना आसल्या पैकी बरी मुस्तायकी घालून सुबीत करून न्हेसोवन सुबीत करून आमी श्रंग रावन मिसाक येता कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा आमी हेचे इगर्जेक देवाच्या घरा देवाची भेट करूंक थोडे पडे समजून नासतना कांय आमी माणसुकेची मुस्तायकी न्हेसना अर्दें कोरें उस्तूर घालून येता ताका आमकां समजून ना जावंक पुरो देवाचें घर पवित्र देवाचें घर सोम्याच्या आजारपणान भरलेलें ताका फोव तो मान फोव तो गौरव दिसतली मुस्तायकी आमी न्हेसोवंक जाय म्हणली समजून नासतना कांय थोडीं वा थोडे तसली मुस्तायकी घालून येवंक पुरो तसल्यांक आयची सुवार्ता म्हणटा तुवें देवाच्या घरा भितर येताना फोव ती मुस्तायकी न्हेसून येवंक जाय नाजाल्यार सर्गेच्या राजान तुजे हात पांय बांदून काळोखाच्या कुडांत उडयतले आनी थंय जातलें रड्ड्यांनी दांत किरलोणी वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही ओपार जेजू कित्याक सांगता म्हळ्यार सर्गेचें राज सगळ्यांकी आसा सगळ्यांकी आपोवणें आसा सगळेच्या राजान दुबळ्यांकी आसा ग्रेस्तांकी आसा पिडेस्तांकी आसा भलायकी आसलेल्यांकी आसा क्रिस्तांवांकी आसा अक्रिस्तांवांकी आसा सगळ्यांकी आसा सर्गेच्या राजांत प्रवेशांचें भाग हर एकल्यांकी आसा पूण प्रवेशांतलो कोण 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 पळय देवाची कुशी करता कोण पळय देवाच्या उतराखाल चलता तसल्यांक तें फोव जाता देवाचे उपादेश कोण पाळटा मातेवाच्या वांजेलांत दे 5 दोंगरा वयलो प्रसंगांत 8 भागी आसात त्या 8 भागी प्रमाणे कोण जियेता तसल्यांक तें फोव जाता पेल्याचो मोग करता पेल्याक निश्ठुरान चलना पेल्याच्या परसिना
पेल्याक कस्टिना पेल्याक रडयना पेल्याचें नांव पाड करिना पेल्याक अन्याय करिना पेल्याक रीण दिवन वाड घेना तसल्यांक तें फावो जाता तसल्यांक फावो जाता हें सर्गेचें राज्य देखून जेजू म्हणटा जाळाच्या ओपारी सर्गेचें राज म्हळ्यार मासली पागोंक उडयतल्या जाळा बरी तें ओडटना तातूंत मासली आसा कोसरो आसा आनी सगळें आसा पूण मासली मात विणता हांव नाका रेखान उडयता हांव आनी उज्यान घालता हांव आमकां मासली मात्र गरजेची तशेंच सर्गेच्या राजान सगळ्यांक आपोवणें आसा पूण सर्गेच्या राजान बऱ्यांक मात्र विंचतले बऱ्यांक मात्र देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक मनीस एका मनशाक बरें सोपण पडलें न्हिदल्या वेळार बरें सोपण पडटना ताका सोमी जेजू दिश्टीक पडलो सोमी जेजू दिश्टीक पडल्या उपरांत ताणें सोम्या लागीं एक विनंती केली सोम्या स्वप्नांत म्हाका तूं दिश्टीक पडलाय म्हाका सर्ग आनी एमकोण दाखय सर्ग आनी एमकोण दाखय आनी सोम्यान ताका सर्ग आनी एमकोण दाखोवंक व्हरून गेलो आनी पयल्यान पयलें ताणें एमकोण दाखयलें एमकोणांत पळयता बरें बुफे कावंटर तयार जाला थंयसर बिरयानी आसा चिकन फ्राय आसा कबाब आसा आनी नमोनची पोळयो आसात बरें मांस आसा बरें मासली आसा बरें नुस्तें आसा सगळें बांदून दवरलां खंय एमकोणान मिनियोलान न्ही खंय एमकोणान समजलें आनी वो पळयता एमकोणांत आसलेल्या मनशांक ते पुरा बारीक आसात बारीक कळ्ळें गी आडामात दुसरें कांय ना काती इतलें जेवण आसा आनी सगळी अजाप जालें जेवण तयार आसा पूण कोणूय मनीस जेविनात अस्कत आसात कसली गजल म्हणटा आसतना तो पळयता सगळ्यांचे हात आसात पळय ते निट्ट बेंड जायना ते कळ्ळें तुमकां गांठी आसात पळय बेंड जायना निट्ट आसात निट्ट आसल्यार जेवंक जाता सांगा आमच्या हात भगत नात अशें जायना जाल्यार जेवंक जाता सांगा कोणाक जेवंक जाता जेवंक जायना पूर आसा जेवण पूण आठ निट्ट जेवंक जायना मागीर बगनासतना रावता ते सर्गीच्या राजाक आपोवन गेलो सोमी ताका सर्गीच्या राजान ती असलेंत जेवण आसा असलेंत जेवण सर्गीच्या राजान सेम पूण सर्गीच्या राजांत जेवण पुरा खाली जाला इल्लें आसा पूण सर्गीच्या राजान धाटे मोठे आसात मासान भरलेले पुडपुडीत जावन आसून आसात आनी हो पळयता तांचे हात निट्ट आसात कोणाचे सर्गीच्या राजान ती ह्या मनशाचे हात निट्ट बगनांत पूण थंयसर विशेश आसता कित्याक म्हळ्यार थंय सर्गीच्या राजांतलो लोक एकामेकाक वयता कळ्ळें गे तूं म्हाका कवयताय हांव तुका कवयता हात बगनांत खरें वय गे हांवें तुका कवयत गे पूण निबळेन उलयना म्हणजे कवयत गे तुका हां इल्लें घुमटी म्हणी आले या नातल्यार हांवें उलयल्लें नळे मात आयकतीत कितें म्हणटात तुमी हांवें तुमकां कवयत गी तुवें म्हाका कवयत गी एकामेकाक कवयत गी हां सर्गीचें राज्य म्हळ्यार तें एकामेकाक गरजां पावोवचें एकामेकाचो मोग करचो एकामेकाक आदार दिवचो देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांग पावलो बोवापुरबायर म्हणटा हांव सगळ्या परिस्थितीन जिवंक जाणा ग्रेस्त जावनय जिवंक जाणा दुबळो जावनय हांव जिवंक जाणा दोशी खावन जेवंकी जाणा जेविनासतना उपाशी उदक पिवन न्हिदोंकी जाणा कित्याक म्हळ्यार हांव बऱ्या भशेन जिवंकी जाणा कश्टां अडचणींत जिवंकी हांव जाणा दोरी परिगतींत हांव जिवंक जाणा खंयच्या परिगतींत हांव जिवंक जाणा कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा बोवा पुरब्याचें हें तुमी केदाळाय म्हणचें म्हाका बोळ दितल्या सवें सर संगती करूंक हांव शकता म्हाका बोळ दितल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकता म्हाका बोळ दितलो सोमी आसा म्हजें अस्कतकान तोच म्हजें बोळ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ
आनी तो म्हाका बॉल दिता जाल्यार हांव कितेंय करूंक शकता. देखून तो म्हणटा देखून तुमी कितें जाल्यात, तुमी म्हज्या कश्टांत वांटेली जावं हांव फुडें सरल्यात. हांव कश्टातना तुमी कश्टल्यात. म्हाका तुमी आदार दिला. म्हाका तुमचें बरें मोन दाखयलां. तुमचे लागीं आशिल्लें म्हजें तें तुमी वांटून घेतलां. म्हाका पाठिंबो दिला, म्हाका सहकार दिला, म्हाका उत्तेजन दिलां, म्हाका बरवसो दिला, म्हाका बुजोवण्याची उतरां दिल्यांत. म्हाका तुमी सोडून घालूंक ना. म्हाका पाठिंबो प्रोत्साह दिला. आनी देखून तुमकां देवाची दराळ आशिर्वादां लाभतली. तुमच्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एकामेका आदार दिल्ल्यांत, एकामेका सुमोग केल्ल्यांत, एकामेका कुमोग केल्ल्यांत, एकामेका आदार सुदारसून जियेल्ल्यांत, कशें सर्गीच्या रासांत हात बागना जाल्यार एकामेका खावून दादोशी जाल्ल्यांत, तशें आमी केल्ल्यांत. सर्गीचो बाप आमकां उदारपणान बेसांवांनी भरतलो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक मनीस कश्टाता म्हणटा कश्टूंक सोडचें न्ही. एक मनीस रडटा म्हणटा रडोंक सोडचें न्ही. एक मनीस वळवळटा म्हणटा वळवळूंक सोडचें न्ही. एक मनीस आकांताक वळख जाला वा अपायाक बली जाला ताका थंय सोडचो न्ही. ताका पाठिंबो जावन आमी रावूं जाय. ताका सहकार आमी दी जाय. ताका उत्तेजन आमी दी जाय. आमी तुजे संगात आसां म्हणून ताका बरवसो दी जाय. तो मनीस जियोंक शकतलो. ताचे सवय तूंय जियोंक शकतलोय. आनी देवाची उदारपणाची दराळ आशिर्वादां तुजे थंय मेळटली, तुजे थंय पावतली, तुका लाभतली. देखून असलें जिवीत सर्गीचें जिवीत. आनी असलें जिविताच्यो तुजे थंय जाल्यार आनी सर्गीचो देव तुका कितें म्हणटलो, ये म्हणटलो, ये तूं म्हजो बापाचो आशीर पडलेलो मनीस, तूं ये म्हज्या उजव्याक वस्तय सर्गीच्या राजाक, संवसाराच्या आरंभाच्या रसून दवरलेल्या त्या निवासाक वच, सर्गीच्या राजाक वच. ना जाल्यार म्हणटलो म्हजे सरसिलो पयसर सयताना, म्हजे सरसिलो पयसर शिराप पडलेल्या मनशा, ताचे हात पांय बांदा काळोखाच्या कोडांत उडया, थंय जातलें रडणे आनी दांत किरलोणी. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं, आमच्या बऱ्या मना वरवीं, उदारपणा वरवीं आमी सदांच असल्या उदारपणाच्या बऱ्या मनाच्या मुस्तायके वरवीं सर्गीच्या राजा भितर सरचे प्रयत्न करया. तो सुसमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपानी बेसांव दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. पान नंबर तुमच्या बुकांत थंयसर 4 वा 5 आसात पळया. आमी आमचो भावार्थ उसारया. हो पवित्र सभेचो भावार्थ, आमचो भावार्थ तो उसारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता तो भावार्थ आतां आमी उसारया. व्हडले सतमंत सांगाता म्हणया. एकाच देवा सतमंता सर्वद्वेदार देव तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी अदिसता वस्तूंचो सर्व रचणार. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवा सकलो स्पूत तो सर्कळा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाडी, खरे देवातान उपसल्लो करो देव तो देवातान जल्मला. ताका रसूंक ना बापाच्या सैं बासो, ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्म्याची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत पोंस पिलाता घाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सुसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो आनी सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी तेजे रासवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वरान जीव दिता आरतो बापानी पुताता निपसला. बापानी पुता बराबर ताकाय समाज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एक पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेली देवसभेक सतमंता पदकाच्या बक्षाच्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासू रावता. आमेन. आमी उसारिल्ल्या भावार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा समर्पया. सर्गींच्या बापा, पळय सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या मोगाक दिसपट्टे साक जावन जियोंक तूं आमकां प्रेरण दी. तशेंच पळय सभेचे सांदे जावन आसच्या आमी सर्वांनी तुजी सुवार्ता परगटोवंक आनी तुका साक जावन जियोंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राजकीय मुखेल्यांनी
सर धर्माच्या लोकांक भेदभाव नासतना देखूंक तशेंच दुबळ्यांक आनी सामाजीक शोशण भोगतेल्यांक सडीत कुमो करूंक आनी आमचे समाजाचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर कृषिकांक तांच्या वावराक बरो फळ लाभय आनी बेळे नासे नासे राख अशें आमकां आमचो दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. संवसाराच्या विविध जाग्यांनी चलोवन वचचें झुजां आनी झगडी निवराय आनी समाजांत विभाजन करून अशांती उपजोवच्या वायट सक्तेक फाट करून शांती समाधान रुता करूंक सर्वांनी आताक आत मेळोवन वावरीशें बरें बरें मोण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तांचे शिकप बऱ्या तरान शिकोवन बरें फलितांश जोडोवन आनी बऱ्या फुडाऱ्याक पावोवंक तांकां बेसाव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकारिसाच्या मेजा बोवारे जमो जाल्ली आमी तुज्या उतरान आनी आत्मीक कानार नवे उमेदीन बरोवन बरी आनी संतोषपरीत क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी दिसपडटे तुज्या मोगाचे साक्षी जावंक बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजुता देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीसण दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगातास ह्या पुणतळार हाती धरली सगळी येवजण लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबित्यान पोंताक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. इकडी बोर कसके आमच्या कसकी घर संगातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडास काडया तांच्या बसत मागया. ह्या वर्सा आमच्या भुमीचेर पावस मस्त उणो आसा. बरो पावस आमकां फावो जावं दी. जरीसो पावस फावो जावं दी आनी मुखांतर आमच्या उदकाचे सगळे समस्ये परिहार जावं दीत म्हूण मागया. इस्रायल आनी पलेस्तिना मदें जावचें झूज रावों दी. लोक कश्ट नाशें गायन अशें सगळ्या लोकांक समृद्धी फावो जायचें मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन आमी तुका भेटोवन दिता हांव. संवसारी जिविताच्या पयणार आमच्या बऱ्यापणा वरवीं सर्गींच्या राजापणांक साध्य जाता म्हणल्यार सत तूं आमकां आज विवारिताय. असले बऱ्यापणान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. कानीक समो करा. स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगाचो उपकार सांग तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची. कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. मगळ पावपणी नो म्हज्या न्ही तुमच्या तांतलें बलिदान सर्पद्वेदा देवा पावमानता असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र बिच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार आमी भक्तेपणी दवरता ती मागणी देन मानून घे. ताचे उद्देश आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या अपुरबायाच्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसों. तुमचे सवे आस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दैव पारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें
आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवंतपणा जिखलें आमा समेस्तान जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी समरमता भाव भयणीनो म्हणून आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची पवित्र घडी ह्या पवित्र घडी ह्या पवित्र आत्म्याचे घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता बाबा त्या रितीन वांटेली सावया. बापा करोस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेने कस्टमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडता सो गुट परगटुया जेजू जीवन जेजू नव्या बाबा जेजूच्या मरणाचो निपुण जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पिटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगती अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माय संगती तिसपती बागे वचूं जाय बागे धर्म दिता बागे वचूं देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचिना मतीन दवरना फवते परी सर्गीच्या रासाक पवय संचे जिवीत जिवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोंक समयेन शिकलेले मागणे सांगता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रासास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जे त्याने रास वर्सले येताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. विधी मिगल्या प्लीज म्हणून सचिवंत देवाची शिडी आम समेस्ताच्या मोगान भरून मनीस जावन संवसारी आयिल्ली आमच्या जिणेच्या बऱ्या रितीच्या मुस्तायके वरेफात सर्गीच्या रजांत भितर सरूंक उलो दितात ती हे शिडयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोगना पूण तुज्या कस उतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. काळजांत येयल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत येयला सुमी आमचें तें राव तुजे उतरां कालचीवंक आमकां दार दी. बऱ्या मनाचे मनीस आमी जावंक उदारपणाचे मनीस आमी जावंक एकामेकाच्या मोगान भरलेले जावन सर्गेचे रास प्रवेश जावंक आमकां दार दी सुमया. तुवें केल्ले सर बरेपणाक तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळप तुका सुमयान जेजू आराधान तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्या की कुडयेत्म्याची बरी भलायकी फोवो केल्ले खातीर सर्वायटांतल्या पांयांतल्या मरणादी पिड्यांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फोवो केल्ले खातीर आयसो दीस पळोवचे भाग फोवो केल्ले खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग फोवो केल्ले खातीर तुज्या उतरा वरवीं आमकां दोशी केल्ले खातीर तुजें पवित्र जेवणांत आमच्या आत्म्याचें पोशण जाल्ले खातीर विविध मनशां मुखार जायती कुमोक आदार दिल्ल्या खातीर फाटल्या दिसांनी कांय इल्लो पावस आमकां फोव केल्ले खातीर तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजां
प्रार्थुया. महिमेवंत देव आमच्या भौमगाळ बापा, जेजूच्या मोली कुडी रक्ताच्या जेवणात तू आमकां पसताय. ह्या पवित्र जेवणावर मी अदेक संपूर्णायन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटू दी. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धडता. देवाचे व्हड उपकार. तुझे नाव गाता माया मोगान आमची येता. मुजवाड तुझो फांकय म्हजे राता, सदा वाटेन मेळा काडूंक वेता. सोम्या वेता तुका अर्गान दिता, तुझे नाव गाता माया मोगान आमची येता. मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद दिवा. भगीन कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू, तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात. आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत हांवें तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या. त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा. सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला. त्या पासून काळजांतान तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन तुली फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा. आनी खंडीत काळजांतान देव बरें करून म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.